हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आनी आमच्या हांगसर भरपूर भयानक व्हडलो पावस पडटा. आत्तां मातसो गेल्लो आसा आनी आमी भायर सरले मळ्यान वचपा खातीर, कारण सद्या आतां तरवो बीन लावपाक सुरू केल्लो आहा लोकांनी. सो मम्मीक म्हटलें हांवूय येता, म्हाकाय पळोवपाचो आहा तरवो बीन कसो लायता तो. आनी हांवें सगळी तयारी करून घेतल्या, रेनकोट घेतला, छत्री घेतले कारण बाय चान्स सपोज व्हडलो पावस येयलो आनी मोबायल बीन भिजलो जाल्यार तेका लागून. आनी ती पळयात मम्मी थंय वाटेक लागली वचपाक. सो गायज चला तर आयज तुमकां पळोवंक गावतलें आमच्या मळ्यांतलें दर्शन जातलें. सो तुमी घरा बसले बसले आमच्या शेतांतलें दर्शन घेयात. आनी वाटो पळयात सामके भयंकर जाल्यार आमी भायर सरली वचों. आनी आतां न्हय वाटो सामके शेळो जाल्ले आहात, सांबाळून पांय घालचो पडटा, नाल्यार एक जर पांय चुकत जाल्यार आमची गुटली पडटली आनी कितें मोडत न्हू सांगो येना. आनी मम्मी चलता चलता हे घालता, शर्ट बीन घालता. आनी हांगसर वाट बरी आहा, मगे न्हू. हांगसर टायल्स ना तेका लागून, नाल्यार शेळो जाल्लो आहा सगळे कडेन पावसान. आनी चलोंक सुद्दां भायर प्रॉब्लम. हो पळयात हांगसर शेळो जाल्लो आहा. आनी मातसो पावस गेला सो बरें जालें येवपाक, नाल्यार मोबायल सुद्दां धरपाक म्हाका मेळपाक मुश्कील आसलो. आनी हांगसर उदक सांठवला. शर्टो बीन घालून मगे तू. कितेंचे शर्टाचे बरो घालूंक जाय समज शर्ट तुवें. हांगसर शेळो जायना. आनी हांगसर पानां बीन पळयात सामकी सांठोवन रावल्ली आहा, हितून आनीक शेळो जाता. खरें तर न्हय मम्मी म्हाका नाकात म्हणटाली येवपाक, कारण म्हाका येवपाक काय मेळना, कारण आमी काय शेत करिना तेका लागून. तरी बट कुसू कुसू करून हांव भायर सरलें येवपा खातीर. म्हाका मातशें मजा मारपाची आसली मळ्यान आनी पळोवपाचें बीन आसलें कशें कितें तरवो लायता आनी पावस कसो पडटाना मजा येता ती शेतान. तेका लागून भायर सरलें हांव. आनी पावस सद्याक गेला आनी कितें कितें घेवन भायर सरला पळयात. हें समायटा म्हणसर न्हय नाका जातलें म्हाका, पण पावस पडल्या उपरांत घालूंक गावतलो रेनकोट, मागीर तितलें वजें जावचें ना. आनी आमी ऑलमोस्ट पावली आतां मळ्यान. पावत येयली आमी मळ्यान म्हणटात तशी. आनी मशिनांचो बीन आवाज सुरू जालो आनी बरें दिसता पळयात. हा हा ग्रिनेरी सामकी म्हणटात तशी, गांवांतली ग्रिनेरी, सगळे हिरवेगार पावसांतले. बरी बसपाची मळ्यान, बरो व्हडलो पावस पडटा आनी गरम गरम भजी खाता. मातशी फॅशनूय मारली हांवें चपलांची म्हाजी. ना हांगा उदक पळयात कितलें क्लीन आहा. परत एकदां फॅशन मारता हांव म्हाज्या चपलांची. आनी हांवें रेनकोटाची पॅन्ट घातलें भिजोंक जायना म्हण. पळयात सगळ्याक हिरवे हिरवे. ओ तरवो गेला आयला तो उगता तें. आनी हांगसून उदक वयता पळयात. हे पळयात. अच्छा आनी ही पळयात वयतात. चपलां बिपलां काडली आमी सद्या. ही पळयात
सकाळी कोणाच ना माझी सर्कस पयात म्हाका चिखलान चलोकूच जायना कारण माझी पहिलेच फावड आसा चिखला मदी मदी येयल्यार केन्नाय कळटा मळ्यान कशें कितें चलप कशें कितें उठप बसप हिरवेगार बरें दिसता न्हू पळोवपाक आनी ही नाही माझी फर्स्ट टायमूच आसली पावसान हांव तरवो पळोवपाक गेलें जाल्यार हेच्या पयलीं केन्नाच हांव तरवो पळोवपाक वचोंक नासलें. तरवो काडटा काडटा पावस येयला आनी पावसाची मजा पळोवपाक गावली म्हाका आनी तरी पूण ही सगळी तरवो काडप चालूच आहा हेंचें. म्हाका नाही अर्जंटली घरा वयचें पडटा कारण म्हाजें कुरियर येयला म्हणजे पार्सल येयला आनी तें म्हाका इम्पॉर्टंट आहा सो तेका लागून हांव आतां घरा वयता आनी पॉसिबल जाल्यार मागीर परत मळ्यान येतलें बट सद्या तर म्हाका घरा वचपाची खूब गरज आहा सो गायज चला हांव तुमकां घरा वचून डायरेक्ट मेळटा. 2000 years later. ज्या पार्सला खातीर हांव बेगीन बेगीन करून येतालें तें पार्सल म्हाका रिसीव जाल्लें आनी तें पार्सल कसलें आहा तें बीन तुमकां सांगता हांव. एक्चुली नाही हांवें एक हेरीक लागून बावल ऑर्डर केल्ले खावपाक लागून जे तेजे आतां सद्या जे बावल आसता न्हय ते तेका धाकटे पडटा तेका लागून हांवें तेका बावल ऑर्डर केल्ले आनी तेकाच लागून हांव बेगीन बेगीन येतालें आनी ते फायनली म्हाका रिसीव जाल्ले आहा आनी आतां परत म्हाजो मळ्यान वचपाचो कांय प्लॅन ना कारण भरपूर पावस पडटा भायर सो आसूं म्हटलें परत वचपाचें मळ्यान कॅन्सल केलें हांवें आनी थोड्याच वेळान मम्मी बीन येतली सो वचोन कांय यूज ना कारण रोखड्याच वेळान ती येतली आनी ह्या दिसांनी म्हजे ब्लॉग्स येवंक नासले तेजेय बीन रिजन सांगता अशें भरपूरशे इंस्टाग्रामार म्हाका मॅसेज येयली की तुजे ब्लॉग्स कित्याक येयनासले काय म्हणून सो गायज खरें सांगूंक जाल्यार म्हाजो मोबायल न्हय सामको फॉरनाक गेल्लो सो तेका फॉरनसून हाडटा म्हणसर म्हाका भरपूर दीस लागले आय थिंक सो वीक लागलो दिसता तेका लागून म्हजे ब्लॉग्स येयनासले खरें म्हटल्यार म्हाजो मोबायल म्हणटा तो सामको बंद पडलेलो मोडलेलो म्हाजो मोबायल अशें म्हणूंक शकता तुमी सो तेकाच हांवें फॉरनाक गेलो अशें म्हटलें सो तेका लागून म्हजे ब्लॉग्स येयनासले आनी आतां बीन हांवें तो सारको केला तरी बट मदीं मदीं जाता प्रॉब्लम तेका सो तेका लागून म्हजे ब्लॉग्स स्टॉप जाल्ले पूण आतां हांव कंटिन्यू करतलें आनी म्हजे सायडीक न्हू हॅरी न्हिदला सामको क्यूट म्हणटा तसो हो पळयात हॅरी सामको न्हिदला क्यूटसो पावस लागता तेका पळयात आनी तो आनी हांव न्हय मम्मीचो वेट करता केन्ना येता काय म्हणून